Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Argantuka Bapa, Moimatuka Bapa, Argantuka Jesu, Argantuka Povitratmya, Argantuka Bapa, तुझ्या हाजीरपणापासत कित्याक तुझे उतर सांगता जो इथे दोगा व तेगा जाणा आसात तोय तूं आसा. पवित्र आत्म्या, तूं आमचे भितर देव आनी हे वेळार तूं हे म्हज्या ताळ्यांतल्यान तूं उलयता. ही मोची उतरां न्हय पूण तुजी उतरां जावं दी. आर्गां तुका पवित्र आत्म्या की तुवें ही शिकोवन एकदम सोपी करून दिल्या आनी ही शिकोवन सगल्याच्या काळजांत वयता. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका सोम्या, आर्गां तुका दोनया. बापा तूं सदांच आमकां सिंपल करून एग्जाम्पल दिवन तूं आमकां शिकयता म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. आर्गां तुका की तुवें आमचे ओथमीक कान, ओथमीक दोळे आनी ओथमीक मन उक्ते केल्ल्या पासत तुका दिनवासता बापा. आर्गां तुका बापा की तुजें उतर जें आमकां जिवीत दिता, तुज्या उतरांतल्यानूच आमकां सुटका मेवता. आर्गां तुज्या मोगा पासत, तुजे कुरपे पासत आनी तूं दर एक दिसा बापा आमकां घोटाय दिता. आर्गां तुका बापा, थँक यू जीसस. हे मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. आवाज येता न्हू? थँक यू जीसस. Praise the Lord, sister. थँक यू जीसस. ओके, आमी सोत मानता वयर शिकताली न्हू. लास्ट आमी 4 ट्रुथ्स गेले. 12 ट्रुथांतले आमी 4 ट्रुथ्स गेले. ओके, सो आयज मातशें रिकॅप दिता. थँक यू जीसस. आनी जे कोणे आयकोंक ना ऑनलायन युट्यूबार प्लीज ऑलरेडी 2 पार्ट्स घातले. थँक यू जीसस. प्लीज आयकाय. थँक यू होली स्पिरिट. सो फर्स्ट ट्रूथ आमकां सांगता, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. इंगा आमी फर्स्ट म्हणटाव I believe, सोत मानता देवाक म्हणटाव, राईट? सो आमी I believe कित्याक म्हणटोली? आमी केन्ना बिलीव कोत्तोली? ओली जेन्ना आमी त्या मनशाक वळखताव तेन्नाच आमी बिलीव कोत्तोली, राईट? तेन्नाच त्या मनशाचे भावार्थ धरतोली, राईट? आमी रस्त्यार वयता चलता अनवळखी मनशाक आमी कितें सांगतोली ओ तेंचेर आमी भावार्थ धरतोली तेमी आमकां कितें सांगल्याक ओ आमच्या घरच्यांचेर जेंकां आमी वळखताव जेंचेशी आमची फेलोशीप आहा तांचेर आमी बिलीव भावार्थ धरतोली. कोणाचेर भावार्थ धरपाक सोंपें? जे मनशाक आमी वळखताव ओ जे मनशाक आमी वळखना अनवळखी मनीस. सिस्टर रोजी आयज उलयता म्हजेशी. थँक यू जीसस. Yes, sister. थँक यू जीसस. जेन्ना आमी त्या मनशाक वळखताव तेन्ना सोंपें जाता रेट भावार्थ धरपाक. Yes, sister. आनी तेकाच लागून आमी सोत मानता म्हणटा तेन्ना फर्स्टूच म्हणटाव न्हू आय बिलीव इन गॉड. द फादर Yes, ऑलमायटी. आनी केन्ना आमी तेका आमचो बाप म्हणटोली, सोत पदवेदार बाप केन्ना म्हणटोली? जेन्ना आमकां आमच्या बापाची ओळख आसतली, आमच्या सोर्गीच्या बापाची ओळख आसतली. आमी केन्ना ताची भुरगीं जाता? फकत भावार्थानूच आमी ताची भुरगीं जाता. आनी भावार्थ कसो येतलो? भावार्थ केन्ना येतलो? ओली जेन्ना आमी बापाक Before I जाणा them, जाता. करेक्ट. बापाक जाणा जाता ताचे उतर आयकता तेन्ना भावार्थ येता. आनी जे मेरेन न्हू आमी सोर्गीच्या बापाक मोइजेसाचे नदरेन ओ ओल्ड टेस्टमनांतल्यान चोयत न्हू आमी फकत लॉजूच चोयतली. कायद्यानूच चोयतली की तो एक पनिशींग गॉड. ताणें इतले कायदे दिले. पूण जेन्ना आमी सोर्गीचे बापाक जेन्ना आमी ताका आमचो बाप म्हणटाय, सोत पदवेदार बाप म्हणटाय, फादर ऑलमायटी म्हणटाय, पूण आतां आमी ताका जेजूच्या नदरेन चोयताय कित्याक जेजून म्हणलां न्हू हांव जे कितें कोत्ता हांव म्हज्या उद्देशीन न्हू पूण म्हजे बाप जे कोत्ता तें पळोवन हांव ह्या संवसारान कोत्ता. सारकें?
जेजून म्हणला आमकां देवाचें उतर सांगता की तो ही इज अ एक्झॅक्ट इमेज ऑफ गॉड. सो आमी बापाक केन्ना जाणा जातलीं जेन्ना आमी जेजूक जाणा जातलीं. थँक यू जीजस. थर्ड आमकां सांगता क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ. आतां सायन्स सांगता आमी एप्सांतल्यान येयले. पूण देवाचें उतर सांगता देवान हो संवसार उतरान घडलोलो आनी जितले पावटी आमी क्रिएशनाचें उलयताय न्हू आमी देवाची रोचना. आनी जितले पावटी देवान जें कितें घडलां न्हू आतां जेनेसीस चॅप्टर 1 जरी तर आमी वयशी न्हू थिंगा आमकां दिसून येता की देवान सगळे घडल्या उपरांत ताणें म्हणलें इट इज गुड. इट इज गुड. सो जितले पावटी आमी आमकां कंपेर कोत्ता दुसऱ्याशी आमी म्हणटा तेका बरो गूण हा म्हाका गूण दिवंक ना देवा तुवें तेका बरो रोचला म्हाका बरो रोचूंक ना तितले पावटी आमी म्हणटाय न्हू लॉर्ड यू आर अ फेलियर. जितले पावटी आमी आमकां दुसऱ्यांक सोर कोत्ताय आमी आमकां दुसऱ्यांक कंपेर कोत्ताय जितले पावटी आमी म्हणटाय म्हाका भावार्थना तेका भावार्थ हा पूण देवाचें उतर कितें सांगता आमकां रोमन्स 12:3 सांगता सगळ्यांक सेम द मेजर ऑफ फेथ दिला. म्हाका उणो तुका चोड न्हू आतां तें वाडोवपाचें काम कोणाचें देवाचें वो आमचें. भावार्थ वाडोवपाचें काम आमचें रायट आनी भावार्थ कसो येता देवाचें उतर आयकोन आयकोन भावार्थ येता. रोमन्स 10:17 आमकां सांगता. थँक यू जीजस. आनी सेकंड ट्रूथ आय बिलीव इन जीजस क्रायस्ट. आनी जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी धोनी म्हणून मानून घेता आमची आख्खी स्पिरीट नवी जाता जे स्पिरिच्युअल डेथ आहलोले आमी नवी रोचना जाता आमचे इन स्पिरिटान न्यू क्रिएशन जाता. थँक यू जीजस. ही इज ओन्ली सन तेन्ना एग्जाम्पल दिल्लो जेन्ना एब्राहमाक आयजेकाक सॅक्रिफायस करपाक सांगलोलो देवान सांगलोलें सॅक्रिफायस युअर ओन्ली सन. पूण जेन्ना एब्राहम आपल्याच्या ओन्ली सनाक सॅक्रिफायस करूंक गेल्लो तेन्ना देवान एक मेंढरो फावो केलो रायट तेका ताच्या ओन्ली सनाक सॅक्रिफायस करूंक दिवंक ना. पूण जेन्ना देवाचो खुद जेजू एकलोच पूत हिंगा आमकां आमी म्हणटा न्हू सत मानता देवा सत पदवीदार बापा स्वर्गार आनी प्रितमेचेर वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता. पूण जेन्ना देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो त्या कुर्साचें मरण घेवपाक देवान स्टॉप केलें तें मरण कोणाक धाडलें वो कोणूय येयलो स्टॉप करपाक ना न्हू. होली स्पिरीट टेक ओवर. थँक यू जीसस. थर्ड ट्रूथ घेतलेले आमी ही वॉज कन्सिव्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट अँड बॉर्न ऑफ द वर्जन मॅरी. आनी हे थर्ड ट्रुथान आमी सायबीण मायच्या जिविता वयर आमी शिकलोली न्हू कशी ती ओबिडियंट रावली कशी तिणें भावार्थ दवरलो आनी तिणें वोय म्हणलें रायट आनी ती बिलीव कशी ती भावार्थ कशी दवरपाक पावली कित्याक तिचो संबंद आहलो ती देवाक वळखताली ती देवाशी ताचो संबंद आहलो फेलोशीप आहली एक रिलेशनशीप आहलें. थँक यू जीजस. आनी आमी सायबीण मायचो एग्जाम्पल घेवपाक जाय एटलिस्ट एक तरी तिचे गूण आमी आमच्या जिवितान आपणावपाक जाय. तिची आख्खी प्रेग्नन्सी जर्नी इजी आसो ना रायट पूण तीन एक कोडेन देखून यू नो ग्रंबल ममर ओ कंप्लेन करूंक ना तिणें म्हणोंक ना देवा होल्ड ऑन तुवें सांगलोलें की तूं यू नो म्हाका राजा जल्मोचो आसा दाविदाच्या सिंहासनार तो राज चलयतलो. थँक यू जीजस. पूण तो खुर्सार विंगडो आहा ताचेर राजाचें मुकूट घालपाचे सुवातेर काड्याचो मुकूट घातला. तिणें म्हणलोलें कांयच ना न्हू ती खालती जाली हंबल जाली ओबिडियंटली तिणें आपलें जिवीत जेजूक आनी देवाक मानता सारकें सारलें रायट
सो तिचे गुण आमी आपणावपाक जाय. थँक्यू जीजस. फोर्थ आमी ट्रूथ घेतलेले. ही suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. आमी डिवाइन एक्सचेंजी वयर नियाळ केल्लो, राईट? Yes. कसो जेजू ह्या संवसारान येयलो, एक सर्वंटाच्या रुपान येयलो आनी कसले मरण तेणे म्हजे खातीर, आमच्या जोण एकल्या खातीर ताणें घेतलें. थँक यू जीजस. एक्झाम्पल दिल्लो रायट पवित्र आत्म्यान, कित्याक एशंट इस्रायलाक एक रूल आहलो, एक कायदो आहलो, जो कोण न्हू रिणान आसता, जाशेशी घोडोना, जरी तर तांची जमीन कोणें घेतल्या आनी तांचेशी ती जमीन ती रिणांतले ते रीण फारीक करपाक जायना, जाल्यार 3 कायदे आहले. फर्स्ट कायदो आहलो की तूं तांचो सोयरो आसपाक जाय आहलो, कोण रीण माफ करता वो रीण तांकां भोगसूंक सोदता तो तांचो सोयरो आसूंक जाय आहलो. सेकेंड कायदो आहलो की तो बरो वेल्थी आसूंक जाय आहलो की ताणें तें रीण पे करून तांकां ती जमीन दिवपाक, वो कितें तांचे एसेट्स घेतला ते दिवपाक. थर्ड रूल कंडिशन आहलें की ताणें खूद आपल्याचे खुशेन विलिंगली, ना म्हणून सोयऱ्यान सांगला, ओ ना म्हणून कोण तुका फोर्स करता म्हणून न्हू, पूण विलिंगली, मोस्ट इम्पॉर्टंट विलिंगली. आनी हे तिनूय जेजून पाळले, रायट? तो देव जायन मनशा स्वयंमान येयलो, रिलेशन घोडलें तेणें आमचेशी, मनशा स्वयंमान येयलो, कूड घेवन येयलो, रायट? फ्लॅश. थँक्यू जीजस. सेकेंड, तो रोचणार ह्या संवसाराचो. थर्ड, तो विलिंगली गेलो, रायट, खुर्सार. ताणें म्हणलें, बापा म्हाका विंगडो केला, आतां तरी म्हजी लॉज तूं कावर कर, आतां तरी आंज गोडव्यांक धाड आनी सोगल्यांक खास लाय म्हणलें तेणें खुर्सार. No. ना. थँक्यू जीजस. सो विलिंगली गेलो. थँक्यू जीजस. आयज न्हू आमी फिफ्थ ट्रूथ घेया, ओके? थँक्यू होली स्पिरिट. आतां हिंगा फिफ्थ ट्रूथ आमकां सांगता, ही डिसेंडेड इंटू हेल, ऑन द थर्ड डे ही रोज अगेन. थँक्यू जीजस. हिंगा आमकां सांगता, थँक्यू जीजस, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. आतां जेजू ह्या संवसारान कित्याक येयलोलो, कितें ताचें पर्पज आहलें? आमकां पापांतले सोडूंक. ओके, आनी बापाशी पोतून एक करूंक. येस, थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. ओके, ताचे न्हू येस, तुमी सांगला ते आन्सर करेक्ट. फर्स्ट तो येयल्लो आमकां जे स्पिरिच्युअल डेथ आहलोली, जे डिस्कनेक्शन जालोलें आदावाचे डिसओबिडियन्सा उदेशी, सो ते सोयरीकोत करपाक येयल्लो पातोक, आनी जे कितें कर्स, सिकनस ते सोगले तेणें आपल्याचेर घेवपाक येयल्लो. फर्स्ट थिंग न्हू, तो पातक्यांक लागून येयल्लो हे संवसारांक. ओके, ताचें मिशन आहलोलें की रायचसनसाक लागून न्हू, पूण सिनर्सांक लागून. हिंगा आमकां स्क्रिप्चर सांगता, कोणूय वाचता? थँक्यू जीजस. मार्क 2:17. Thank you, Holy Spirit. Okay, when Jesus heard it, Thank you, what? Jesus. Yeah. When Jesus heard it, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." Mark 2:17. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. So, हिंगा आमकां दिसून येता Thank you, Holy जेजू Spirit. येयल्लो पातक्या पासत. Jesus. थँक यू लॉर्ड जीसस. जेजू ह्या संवसारान Thank येयल्लो you, पातक्या Jesus. पासत, नॉट When फॉर द Jesus heard it, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." थँक यू Amen. जीसस. Amen. Thank थँक you, यू Jesus. जीसस. सो हिंगा आमकां दिसून येता जेजू येयल्लो पातक्या पासत. कित्याक हिंगा आमकां स्क्रिप्चर सांगता न्हू, दोतोर कोणाक जायो? फकत दुयेंतांक जायो, रायट?
आणि आता पातोक काढले म्हणसर कितें अशें लायक देवान फकत आमचे पातोक डिसअपियर केले ओ तेका एक प्रायस पे करपाक पडलो Cursar post सपोज एक्झाम्पल थँक्यू जीजस सिस्टर रोजी आता तुवें न्हू कार पार्क केल्या ओके आनी कार पार्क करता आसतना फाटल्यान कोणें येवन तुजे काराक मोकले ओके आनी आतां तुजे काराचो एक पार्ट डॅमेज जाला सपोज यू नो बॅक लायट डॅमेज जाल्या आतां चॉयस तुजेशी हा वेदर की तूं यू नो त्या मनशाक यू नो फगीव कोत्ता आनी तूं पे कोत्ता जें कितें तुजें लुकसाण जालां तूं पे कोत्ता आनी सेकेंड थींग तूं कितें कोत्ता तूं त्या मनशाक पे करपाक लायता थ्रू हीज इन्शुरन्स कोणाकू तरी पे करूंक जाय रायट काराची लायट फिक्स करपाक प्रायस पे करूंक जाय न्हू एक्झॅक्टली न्हू जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी जेजून न्हू प्रायस पे केली आमच्या पातकांची जायते पावटी न्हू आमकां दिसता की आमी यू नो आमी सारके सगळे कायदे पाळल्यार सदां मिसाक गेल्यार सदां देस रोजार केल्यार ओ सदां आमचे जायते पावटी आमी आमचे वर्क्सांचेर डिपेंड जाता पूण आमच्यांनी रायचस जावपाक जाता आमकां लॉ सांगता तूं जेम्स सांगता तूं एक कायदो यू नो तूं सपोज 10 कमांडमेंट्सांतले एक देखू कमांडमेंट मोडशी यू आर गिल्टी ऑफ ऑल रायट इफ सपोज कोन्यांनी न्हू जाल्यार चिंतनांनी पातोक जायना जाता थँक्यू जीजस सो आमी आमचे वर्क्सा उदेशी रायचस जावपाक जायना आतां आमकां रायचस केले जेजूच्या रोगतान आनी जेजू न्हू हेंच मिशन घेवन ह्या संवसारान येयल्लो हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता मार्क 10:45 For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Luke 19:10 आमकां सांगता For the Son of Man came to seek and to save the lost. Thank you, Jesus. So आता तो हेलान गेलो, यू नो मेल्ल्या मध्ये देंवलो आनी तेणें मेल्ल्या मध्ये देंवन कितें केलें काय आतां तेणें संवसारान जें कितें तेका मिशन दिल्लें पातोक घेवपाचें तेणें प्रायस पे केलो जें कितें पास्ट प्रेझेंट फ्युचर पातोक आहलोलें तें सगल्याचो ताणें यू नो वन्स एंड फॉर ऑल प्रायस पे केलो खुर्सार सो आतां तो हेलान कित्याक गेला थँक्यू जीजस कोणीय सांगता तुमच्या एक्झाम्पलान थँक्यू जीजस ओके इंगा मॅथ्यू 12:14 न्हू ही एक प्रोफेसी ओके जोनाच्या टायमाक आमी सगळीं जोनाची जाणा जोनाक देवान सांगलोले नेनिवे वचोन यू नो तांकां रिपेंटन्साचो गॉस्पल प्रीच कर म्हणून थिंगा आयडल वर्शीप जाताले सगळे देवा कडच्यान पयस केलोले तेका लागून जोनाक धाडलोलो रायट पूण जोनान देवाचें उतर आयकलोले ओ तो दुसऱ्या वोदान गेल्लो तो देवाक लिपतालो रायट आनी जेन्ना दोर्यान तुफान येयलें जोनान म्हणलें हें तुफान म्हाका लागून येयलां तुमी म्हाका दोर्यान उडय आनी जेन्ना दोर्यान उडयलो तेका एक व्हडले वेलीन आपल्याच्या पोटान घेतलो रायट आनी 3 days तो थिंगा आहलो रायट Thank you, Jesus. Exactly, no? A prophecy, no, Jesuchi. In the same way that Jonah spent 3 days and night in the big fish, so will the Son of Man spend 3 days and nights in the depths of the earth. मुंचे मेल्ल्या मोदे आनी तो मेल्ल्या मोदे कित्याक गेल्लो तो न्हू मेल्ल्या मोदें गेल्लो गॉस्पल प्रीच करपाक इंगा आमकां Ephesians 4:8-9 Ephesians chapter 4 verse 8 and 9 आमकां सांगता as the scripture says when he went up to the very heights he took many captives prisoners with him आता captive prisoners म्हणजे कितें जोय तिंगा फॉसोन आहले रायट बोणकुनीन आहले रायट तांकां सुटका मेळोंक ना captives Thank you, Jesus. Captive prisoners with him. He gave gifts to people. Now, what does he
Now, what does he went up mean? It means that first he came down to the lowest depth of the earth. म्हणजे तो मेल्ल्यामध्ये पयलीं गेलो. आणि इवूय न्हू एक prophecy, Psalm 68 verse 18 आमकां सांगता, when you went up to the highest place, you took many prisoners with him. आणि हे कित्याक केलें? देव जेजू हिंगा मेल्ल्यामध्ये देवून ताणें गॉस्पल कित्याक प्रीच केलो? तेजें मिशन आहलें संवसारान येवपाचें, संवसाराक तेणें पातोक काडलें आनी आमकां रायचसनस केली, रायट? जी सोयरीकोत मोडलोली बापाशी ती सोयरीकोत पोत्तून केली. सो आतां तेणें तो कित्याक गेलो गाय मेल्ल्यामध्ये आनी कित्याक प्रीच केलो तेणें गॉस्पेल? तुमी उलयाय न्हू. थँक्यू जीसस. सिस्टर जेजू येवचेनी पयलीं खूब लोक पयलीं तेजें उतर मेळोना जेजूचे जेजू संवसारान येयलो तेन्ना तेज्यान पयलीं कोण मेलोले न्हू. येस. It's for them. He wanted to preach the word Yes. of God, so they might also be saved. Thank you, Jesus. Thank you, Sister Fiona. Correct. कित्याक ते सगळे मसायाक रावताले, right? From the time of Adam until जेजू मोरसोर जितले जाण आहले जे पातकी जिवीत जियेले. Thank you, Jesus. 1 Peter 4:3 आमकां सांगता, you have had enough in the past of evil things. The godless people enjoy their immorality and lust, their feasting and drunkenness, and wild parties, and their terrible worship of idols. That is why the good news was preached to those who are now dead. So, although they were destined to die like all people, they now live forever with God in spirit. So, Jesun tenkai chance dilo. Thank you, Jesus. Amka 1 Peter chapter 3, 18 to 20 Sangta. Christ suffered and died for sins once and for all, the innocent for the guilty, to bring you near to God by his body being put to death. आमका बापाशीन ओढून व्हरपाक, आमका बापाशीन आमचो सोमून जो तुटलोलो तो सोमून पोतून घोळपाक जेजून पातोक once and for all आपल्याचे कुडीन घेतले. He went in the spiritual realm, म्हणजे मेल्ल्यामध्ये तो गेलो and preached to the spirits in the prison, जे कोयरी आहलोले souls, जेणी आपल्याचे जिवीत फकत पातकान सारले. He preached in the prison because of their disobedience of long ago. From the time of Noah, God patiently waited while the ark was being prepared, but only few were brought safely through the flood waters, a total of 8 souls. So Noahचे time until Jesu या संवसारान येन मरण तिंगा gospel preach करता पासून देव रावलो, right? आणि देवान तांकां chance दिलो, right? आणि जे कोणे आपल्याच्या तोंडांतल्यान कन्फेस केलें आनी आयज पासून हे संवसारान जी कोण हे कन्फेस करता, Romans 10 verse 9 to 11, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. So जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानून घेता, we are saved, right? Thank you, Jesus. Yes, sister. हिंगा बरयला आमच्या एक्शनांनी आमी सेव्ड म्हणून. ओ आमचे लायक आमी एवरी डे सगळे कोत्ता, सेशन अटेंड कोत्ता, गिफ्ट ऑफ टंग्स उजार कोत्ता, सगळे आमी सारके जिवीत जियेता तेका लागून सेव्ड. ओ जो सॅक्रिफायस जेजून दिला तेका लागून सेव्ड. Because of Jesus. Thank you, Jesus. So जेजून न्हू तेंकां एक चान्स दिलो. इवन थंय थिंगा एडम आनी एव आहलोली कित्याक तांचे वरवीं डिसओबिडियन्स येयलें, रायट?
तांचे वरवीं तो सोमोन बापाशी आहलोलो तो पयस जालो स्पिरिच्युअल डेथ येयली इफ सपोज तेमी हे कन्फेस केला सो दे आर विथ गॉड whoever has believed and confessed they are saved so सगळ्याक चान्स दिलो even for the हो सिस्टर deads thank you Jesus so हो part understand जालो thank you Jesus आता न्हू fifth truth घेया okay thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus he descended into hell on the third day he rose again and घेतले आता sixth truth thank you Jesus he ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty आता जेजू already पुनर्जीवन जालो आता तो स्वर्गार हा आणि तो बापाच्या उजव्या हातान बसला थँक यू लॉर्ड जीसस आणि आता तो उजव्या हातान बसून कितें करता काय थँक यू जीसस हांवें न्हू हिंगा स्क्रिप्चर शेअर केलें y'all can go through and read also thank you lord jesus हिंगा न्हू आमकां Hebrew 1:3 आमकां सांगता He reflects the brightness of God's glory and is the exact likeness of God's own being, sustaining the universe with His powerful word. After achieving forgiveness for the sins of all human beings, He sat down in heaven at the right side of God, the supreme power. So ताणे आपल्याचे मिशन accomplish केले, right? संसारानूय त्याने पातोक आपल्याचेर घेतले आणि फॉरगिवनेस दिले आणि मेल्ल्यामध्ये तो देवलो हेलानूय तो गेलो आणि ताणे गॉस्पल प्रीच केलो राईट तेंकाय चान्स दिलो आणि आता हुंय हा तो आता तो बापाच्या उजव्या हातान बसून हा आणि तो कितें करता आमकां रोमन्स 8:34 सांगता who then is one who condemns no one Christ Jesus who died more than that who was raised to life is at right hand of God and is also interceding for us so आता जेजू कितें करता आमचे पासत इंटरसीड करता राईट आणि इंटरसीड म्हणजे कितें कोणूय सांगूंक शकता आपल्याच्या उतरांनी आता आमी जाय ते इंटरसेसरी ग्रुपान जॉइन जाता इंटरसीडिंग म्हणजे कितें इंटरसीड म्हणजे कितें praying on our behalf sister ओके थँक यू जीसस येस सिस्टर एना आणि कोणी सांगता थँक यू जीसस ओके आमचे पासत विनोदी कोत्ता करेक्ट थँक यू जीसस ओके हांव न्हू एक एग्जांपल दिता थँक यू होली स्पिरिट आतां सपोज न्हू एका भुरग्याक न्हू ताचे पायन सांगलें तूं अमकी एक वस्त कोन्ना म्हणून ओके आनी सपोज त्या भुरग्यान तें केलें आनी तेका खबर आहा ते कडेन मिस्टेक जाली आनी आतां तेजो पाय तेजेर बेजार जातलो म्हणून ते ते चेडवाक वो चेड्याक खबर आहा आनी आतां ऑलरेडी तेणें सारकें मेस केलें आतां तें चेडूं कितें करता वो तो चेडो कितें करता आपल्या मायशी वयता आनी मायक सांगता प्लीज म्हणटा पायक तूं सांग आसूं मिस्टेक जाली म्हणून आनी माय कितें करता आतां आपल्याच्या घोवाक सांगता आसूं रे मिस्टेक जाली फॉरगिव कर तेका आसूं नी आतां नेक्स्ट टायम करचें ना सो आतां माय कितें करता पायशी विनोती करता रायट सांगता favor master favor येस थँक यू जीसस अंडरस्टँड जालें न्हू इंटरसेशन म्हणजे कितें तें आतां जेजू बापाच्या उजव्या हातान बसला आनी आमचे पासो तो इंटरसीड करता हिंगा रोमन्स 8:34 आमकां सांगता who was raised to life is at right hand of God and is also interceding for us. जेन्ना ते भुरगे आपल्या आवयशीन येता आनी म्हणटा म्हजेशी मिस्टेक जाली तू प्लीज पायक सांग म्हाका पनिश कोन नाक म्हणून आनी आतां माय कितें म्हणटा आसूं दी ताजेशी मिस्टेक जाली माय कवर करता रायट माय आपूण फुडें येता रायट आपूण येता रायट मोदें सिस्टर एक्झॅक्टली न्हू जेजूय करता हांव न्हू एक एग्जाम्पलांतल्यान आनीकूय अंडरस्टँडींग दिता थँक यू होली स्पिरिट टेक ओवर हे न्हू जेनेसिसान घडलां ओके जेनेसिस 18 वर्स 22 till 29 थँक यू लॉर्ड जीसस हिंगा न्हू
Abraham is interceding with God on behalf of Sodom and Gomorrah. आता आम्ही सगळी जाणां Sodom and Gomorrah थिंगा सारको लोक न्हू वायट जिवीत जियेतालो. आयकलां न्हू जायते पावटी Sodom and Gomorrah. Yes, Thank you, sister. Lord Jesus. So हिंगा कितें जाता वाचता. Then the Lord said to Abraham, there are terrible accusation against Sodom and Gomorrah, and their sin is very great. So हिंगा देव आता अब्राहमाशी उलयता की accusation येयलो हा म्हणटा की थिंगा चोड पातक जाल्ला. लोक चोड पातकी जिवीत जियेताय आणि तो म्हणटा I must go down to find out whether or not the accusation which I have heard are true. So देव बिस्टोच हें कोन्ना न्हू पनिश कोन्ना पयली तो पळयता रायट कन्फर्म कोत्ता रायट क्रॉस चेक कोत्ता सारकें तो म्हणटा न्हू I must go down to find out whether or not the accusation which I have heard are true. सारकें पूण जेन्ना आमच्या जिविताचेर येयत आमी जायते पावटी we lean on our own understanding, right? Suppose कोणें आमकां स्मायल दिल ना ओ कोणें आमकां जाप केल ना सपोज नेबरान जाल्यार आमी रोखडे येना आमच्या चिंतनांनी तेणे म्हाका स्मायल दिल ना शुवर तो म्हजेर बेजार आहा तो म्हजी चाडयो कोत्ता तेका लागून तो मुको उलयना सारकें आमी Yes, आमच्या sister. ओन अंडरस्टँडिंगाचेर वचनाय पूण हिंगा पळय देव म्हणटा आपण पळयता which I have heard is true or not. So मागीर देव कितें कोत्ता then two men left and went towards Sodom but the Lord remained with Abraham. So आता हे two men जावन हाय angels, okay? Abraham approached to the Lord and asked, are you really going to destroy the innocent with guilty? If there are 50 innocent people in the city, will you destroy the whole city? Thank you, Jesus. Won't you spare it in order to save 50? So हिंगा Abraham न्हू देवाशी वयता आनी एक लायक आतां ते आवयचें एक एग्जाम्पल दिल्लें पळय तें भुरगें येता आनी आवयशी म्हणटा म्हजेशी मिस्टेक जाली प्लीज तूं पायक सांग न्हू म्हजेशी मिस्टेक जाली आसूं दी म्हणून हे पावटी सेम एक्झॅक्टली न्हू हिंगा एब्राहम न्हू देवाक रिक्वेस्ट कोत्ता यू नो एक थँक यू जीजस एक पेटिशन एक फेवर असो तेकोच्यान मागता तो म्हणटा वोंट यू स्पेर इट इन ऑर्डर टू सेव 50? Surely you won't kill the innocent with the guilty. That's impossible. You can't do that. If you did, the innocent will be punished along with the guilty. That is impossible. The judge of all the earth has to act justly, the Lord answered. If I find 50 innocent people in Sodom, I will spare the whole city for their sake. Abraham spoke again. Please forgive my boldness in continuing to speak to you, Lord. At the second request, Gineta, I'm only a man and have no right to say anything, but perhaps there will be only 45 innocent people instead of 50. Will you destroy the whole city because there are 5 too few? First, कितले सांगलेले 50. आणि जेन्ना तो 50 म्हणटा देव म्हणटा इफ सपोज थिंगा 50 रायचस आहाय 50 नितिवंत मनशां आहाय 50 बऱ्यो फॅमिली आहाय जाल्यार आपण फुल यू नो आख्खी सिटी माफ कोत्ता रायट कांय करचो ना सारकें Sister. पूण थिंगा 50 आसताय ना हें एब्राहमाकूय खबर आहा आनी देवाकूय खबर आहा कित्याक आख्खे सोदोम आनी गोमोरा सगळे लोक एक फॅमिलीक सोडून सगळो लोक पातकी जिवीत जियेताले मागीर देव म्हणटा the Lord answered, I will not destroy the city if I find 45 innocent people. Abraham spoke again, perhaps there will be only 40. He replied, I will not destroy if there are 40. Abraham said, please don't be angry, Lord, but I must speak again. What if there are only 30? He said, I will not do it if I find 30. Abraham said, please forgive my boldness in continuing to speak to you, Lord. Thank you, Jesus. Suppose
suppose that only 20 are found, he said, I will not destroy the city if I find 20. Abraham said, please don't be angry, Lord, and I will speak only once more. What what if only 10 are found? He said, I will not destroy if there are 10. After he had finished speaking with Abraham, the Lord went away and Abraham returned home. आता हे एब्राहम कित्याक पॅटिशन दवरतालो, कित्याक इंटरसीड करतालो, कित्याक देवा कडेन इतली विनवती करतालो. फर्स्ट 50 म्हणले 45 40 30 20 10 कित्याक करतालो जाण तूं? कित्याक ताचो न्हू थिंगा नेफ्यू आहलोलो लॉत, एकूच फॅमिली 4 जाण. सो तो आपल्या फॅमिलीक लागून तो नेगोशिएशन करनासलो थिंगा देवाशी until देव अग्री जाव पासून. समजता न्हू? थँक यू जीसस. So Abraham interceded with God on the behalf of Sodom and Gomorrah. आणि आता जेजू बापाच्या उजव्या हातान बसला आणि तो आमचे पासत इंटरसीड करता, आमचे पासत देवाशी विनवती करता. सो इफ सपोज देव अब्राहमाचे आयकोन ते फॅमिलीक बोक्षिता जाल्यार जेजूच्या मागण्यान आमकां कितले हे. थँक यू जीसस. जशे ते भुरगे आपल्या आवयशी उलयता आनी म्हणटा म्हजेशी मेस जालें, तू न्हू पायक सांग आसूनी म्हणून हे पाटी म्हाका एक चान्स दी, म्हजेशी मिस्टेक जाली. एक्झॅक्टली हिंगा एब्राहमूय तेंच करतालो देवाशी, रायट? थँक यू जीसस. आणि आता जेजू बापाच्या उजव्या हातान बसला आणि तो आमचे पासत इंटरसीड करता, आमचे पासत विनवती करता, आमचे पासत मागता. कित्याक अक्युजर आसा? हिंगा ही स्क्रिप्चर घेतलेली. थँक यू होली स्पिरिट. Romans 8:34, who then is the one who condemns? Who? आम्ही टीचिंग घेतलेले, राईट? Who म्हणजे कोण? सैतान. तो थॉट घेऊन येता, राईट? क्रिचर. तो म्हणटा तू पातकी, तुका कांयच होप ना, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुजेशी भावार्थ ना, तुजेशी कांयच जायना, तुजेशी गिफ्ट ऑफ टंग्स ना, तुजेशी पवित्र आत्मो ना. थँक यू जीसस. तुका जाय ते केन्नाच मेवचे ना. ही चिंतना घेऊन येयना वू. सैतान आमकां कसो वार करता आमच्या चिंतनांनी, रायट? थँक यू जीसस. आणि जितले पावटी सैतान चिंतना घेवन येता आमकां कंडेमनेशन गिल्ट दिना, गिल्ट येना. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता, हू कॅन कंडेम यू? जितले पावटी सैतान येता तुका कंडेमनेशन गिल्ट घेवन तुका सांगता की तूं एक पातकी, तुका फावना देवाशी येवपाक, तुका फावना मागणें करपाक, तुकोडे आतांच मिस्टेक जाल्या, आतांच तुवें मेस केला आनी आतां तूं देवाशी येता, तुका फावना. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. सो तो तुका कंडेमनेशन घेवन येता तेन्ना जेजू म्हणटा, who can condemn you? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who has raised to life, is at right hand of God, who is also interceding for us. So जेन्ना accuser येता आमचेशी advocate आहा आनी स्क्रिप्चर आमकां सांगता क्लियरली. Thank you, Jesus. My little children, believers म्हणजे कितें? हांव जेजूचेर सोतमानता. I believe म्हणजे accepting the truth. आनी केन्ना believe करतली? ओली जेन्ना आमी जेजूक जाणा जातली. सारकें? Thank you, Jesus. My little children, believers, dear ones, I'm writing you these things so that you will not sin and violate God's law. And if anyone sins, we have an advocate. कोण आहा आमचेशी? An advocate who will intercede for us with the Father, Jesus Christ the righteous, the upright, the just one who conforms
to the Father's will in every way, purpose, thought and action. So जेजू हा आमचे पासत इंटरसीड करपाक जेन्ना अक्युजर येता आनी सांगता तूं पातकी पूण जेजू म्हणटा हांवें तांचे पातक घेतलें म्हजे कुडीन आनी हांवें तांकां म्हजें रायचसनस दिलां. आतां जितले पावटी बाप आमकां पळयता तो आमकां न्हू आमकां पातकान पळयना तो आमकां पळयता जेजूच्या नदरेंतल्यान तो आमकां पळयता की आमकां नितिवताचो रोप घातला रायचसनसाचो रोप घातला कित्याक जें कितें बापाचे रागाचो जो रोथ आहलो तो जेजून आपल्याचे भितर घेवन कुर्सार सोपाटलो रायट वन्स एंड फॉर ऑल सोपाटलो. सो आतां जितले पावटी अक्युजर येता आनी म्हणटा यू आर नॉट हिल्ड you are not blessed, you don't have that gift, you don't have that faith. So आमी गिल्ट कंडेमनेशनाक वचपाक गरजेचें एक्युजेशन घेवपाक मानून घेवपाक गरजेचें ओ आमी आमकांच रिमाइंड करपाक जाय की आमचो एडवोकेट हा आमकां जेजू आमचे पासत इंटरसीड करता. ऑलरेडी जेजून म्हजी पास्ट प्रेझेंट पातकां भोगशिलीं रायट वन्स एंड फॉर ऑल भोगशिली आनी म्हाका आतां रायचसनसाचो लोभ घातला. जायते पावटी आमी दुसऱ्या पासत इंटरसीड करता जेन्ना आमकां समजना तांच्या जिवितान तांकां कितें जाय कितें जाता घोडये कोणूय मनीस न्हू एक सुवय सोडपाक सोदता पूण ताजेशी घडोना तेन्ना कोणूय रिक्वेस्ट करता न्हू मागण्यांक दवर म्हणून तेन्ना आमी बापाक सांगताय बापा तूं इनवॉल्व जाव हे मॅटरान आमी नकोय कितें मागचें तें तूं इनवॉल्व जाव. थँक्यू जीजस. अंडरस्टँड जालें न्हू इंटरसिडींग. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. O part understand zalo? Yes, sister. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ipe Hebrews 7 verse 25 amka sangta. Therefore, he is able also to save forever, completely, perfectly, for eternity, those who come to God through him. Since he always lives to intercede and intervene on their behalf. आमचे पासो जेजू सदांच इंटरसीड करता. थँक यू होली स्पिरिट. सो आमी आतां 6th truth घेया ओके. He will come again to judge the living and dead. Second coming of Jesus. आणि 2 Timothy chapter 4:1 आमकां सांगता I charge you in the presence of God and of Christ Jesus who is to judge the living and dead and by in the light of his coming and his kingdom. आता आमकां खबर ना न्हू हुंचे टायमाक हुंचे घोडयेक जेजू येतलो तो. थँक्यू जीजस. केन्ना चोर आपण चोरी करता म्हूण सांगून येता आयज हांव चोरी करपाक येतलो आं तुमगे शिटूक रावाय जाय जाल्यार पुलिसांक कॉल बीन कराय सांगून येता. No, sister. थँक्यू जीजस. सो एक्झॅक्टली सेकंड कमिंग केन्ना कितें आमकां खबर ना रायट पूण देवान सांगला बी प्रिपेर्ड. थँक्यू लॉर्ड जीजस. आतां आमकां न्हू 1 Thessalonians 5:9 to 10 कित्याक न्हू ही जितले पावटी ही शिकून घेता न्हू जायती जाण भिरांत घेताय. थँक्यू लॉर्ड जीजस. पूण हिंगा न्हू पवित्र आत्मा आमकां सांगता फॉर गॉड choose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out his anger on us. देवान आमकां साल्वार केली आपल्याच्या रागाचो भार घेवपाक. Thank you, Lord Jesus. For God choose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out his anger on us. Christ died for us so that whether we are dead or alive, when he returns, we can live with him forever. So जो कोण जेजूक आपल्याचो सोम्या आनी दोनी म्हणटा they will be not judged. पूण जो कोण म्हणटा की जेजू नाच ह्या संवसारांक I don't believe in Jesus. I don't know. I'm an atheist. I don't believe in God. Humans came from apes.
हेंका जजमेंट आहा रायट. पूण जे कोणे जेजूक आपल्याचो सोमी आनी दोनी म्हणला, ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी बापान आमकां जागो करून दवरला. We are no longer coming under judgment. Already judgment is done. हिंगा पळय स्क्रिप्चर सांगता, ही स्क्रिप्चर आमकां भिरांत दिना, कित्याक आमकां देवान भिरांतेचो आत्मो दिवंक ना. आमकां दिला लव अँड साउंड मायंड, रायट. हिंगा आमकां सांगता, for God choose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out his anger on us. जायते पावटी जेन्ना आमकां फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन द रिटन वर्ड खबरना, दुसरी मनशां सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन घेवन येता आनी म्हणटाय जेजू तुमकां येतलो, सेकंड कमिंग हा, कायलीन भाजतलो. जी कोण सारकी कायदे पाडनाय ती इफेरना नासतली आनी कितें भिरांत दिताय, रायट. पूण जेन्ना आमकां फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन द रिटन वर्ड हा, हिंगा रिटन वर्ड सांगता, जेन्ना जेजूक तूं आपल्याचो सोमी आनी दोनी मानून घेता, यू आर सेव्ड. आनी तो Amen. 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 तेणे वन्स अँड फॉर ऑल बापाचो रोथ, बापाचो राग आपल्याच्या कुडीन घेतलो. हिंगा क्लियरली सांगता आमकां, for God choose to save us through Lord Jesus Christ, not to pour out his anger on us. If suppose जेजूक आमकां कायलीन भाजूंक जाय आहली, इफेरनाक धाडूंक जाय आहली, जाल्यार तो कित्याक ह्या संवसाराक येता आहलो? येवचो नाहलो, रायट. But he came, he died, not to pour out his anger on us. Christ died for us so that whether we are dead or alive, when he returns, we can live with him forever. So whoever confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart, believe means accepting the truth and putting the truth into action. Not only the hearer of the word, but the doer of the word. Believe in your heart that God raised him from dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you confess and are saved. Justify means, case is solved, you are not found guilty. कित्याक सगळें जेजून प्राइस पे केली वन्स अँड फॉर ऑल. आतां आमचो पार्ट फकत तोंड ओपन करपाचें आनी म्हणपाचें आय बिलीव इन लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. ही इज माय सेवियर. थँक यू जीसस. आनी लास्ट हांवें स्क्रिप्चर घेतल्या मॅथ्यू 12:36. कित्याक न्हू हें आमकां भोव गरजेचें. कित्याक पळय जेन्ना देवान संवसार रचलो, देवान आमकां आपल्या सारकी रचली इन हीज इमेज अँड लायकनेस. सो देवान हो संवसार घडलो उतराचेर. उजवाड जालो, रायट. झाडां, दोंगर सगळे तेणें उतरांतल्यान रचलें. ना आहलोलें थिंगच्यान ताणें हाडलें. फ्रॉम द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. हेब्रू 11:3 आमकां सांगता. थँक यू जीसस. सो आतां सेम आमी स्पिरिटान बापा भाशेन सेम, कांयच ना, डिफरन्स ना. ताचो आनी आमचो स्पिरीट सेम. आमचो स्पिरीट कंप्लिटली न्यू. नो फॉल्ट, नथिंग. आनी जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर हा. सैतानाची पदवी ऑलरेडी मोडल्या, पूण जितले पावटी आमी आमच्या तोंडांतल्यान लॅक उलयता, कॉन्ट्रडिक्टिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड उलयता, तितले पावटी आमी सैतानाक पदवी दिता. आनी सैतान कसो एटॅक करता? चिंतनांतल्यान. एक चिंतन घेवन येता आनी म्हणटा तुजेशी हें जावचें ना, तूं हें कोन्न नाका, तूं कित्याच उपकारना, तूं कितलें बारीक, कितलें मोटें, कितलें अगली, तुका ही क्रॉनीक, तुजे बँक स्टेटमेंट यू आर अ ब्रोक. सो हें एक चिंतन घेवन येता. तो म्हणटा हेरिडिटरी सिकनेस तुमचे फूल तुमचे आखे फॅमिली मेंबर्सान हा. सो एक चिंतन घेवन येता. पूण देवाचें उतर सांगता गलेशियन 3:13-14 की जेजून आख्खे कर्स घेतले. ही हिमसेल्फ बिकेम द कर्स.
आणि त्याने आमकां आतां अब्राहमाच्या बेसांवांनी बोल्लें, जी कोण बिलीव कोत्ता तांकां अब्राहमाच्या बेसांवांनी बोल्लें. जेजू म्हणटा तूं पातकी न्हू आतां, तुका हांवें रायचसनसाचो लोभ घातला. आमी जायते पावटी आमची एक्शन चेंज करूंक वयताय पूण थिंकींग सेम आसता. पूण जेन्ना आमी आमचें थिंकींग अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड करतली आनी तें केन्ना जातलें? आमचें बोळान जावचें ना. कित्याक जॉन 15:3 आमकां सांगता, दिसपोटी देवाचें उतर आमच्या मोनाची नवसोडणी करता. द वर्ड ऑफ गॉड, द टिचींग ऑफ हीज हॅज क्लेन्स्ड अस. Romans 12:3 आमकां सांगता, let God transform you inwardly. सो दर एक दिसा आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमची मोनाची नवसोडणी जाता. आनी जेन्ना आमची मोनाची नवसोडणी जातली, ऑटोमॅटीक एक्शन चेंज जातलें. पूण पयलीं आमी एक्शन चेंज करूंक गेलीं आनी म्हणलें आयज हांव चर्च सर्वीस करता, आयज हांव चर्च क्लीन करता, आयज हांव इगोर्जीन वाचप करता, आयज हांव म्हज्या शेजाऱ्याक हेल्प करता क्लिनिंगाक. आनी सपोज शेजाऱ्यान वो घरकारान वो घरच्या कोण्यान तुका आयज थँक्यू म्हणलां जें कितें तुवें केलें तेज पासत, जाल्यार कितें जालें? म्हाका थँक्यू पासून म्हणोंक ना न्हू. ग्रंबल, मर्मर एंड कंप्लेनिंग, रायट? पूण जेन्ना तूं तुजी मोनाची नवसोडणी करता, तुका खबर आहा कलोशन थँक्यू होली स्पिरिट. सिस्टर नॅन्सी, कलोशन 3:23 चोयशी बायबल आहा जाल्यार. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस. सिस्टर कोलोशियन्स कितले? कलोशन 3:23 चेक कर. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. ओके, हांवें ओपन केला. सिस्टर नॅन्सी केलें. थँक्यू जीसस. ओके सिस्टर. Colossians 3:23 आमकां सांगता, whatever you do, work at it with all your heart, as though you are working for the Lord and not for people. पूण जेन्ना तूं फर्स्ट एक्शन चेंज करपाक वयशी, तूं म्हणशी लायक हांव आयच्यान नियाळ कोत्ता, हांव आयच्यान एक निच्चो घेता, एक एक वॉट यू कॉल इट, वी डू इट फॉर एवरी न्यू इयर, रेजोल्युशन, रायट? हांव म्हज्या शेजाऱ्यांक बरें करतलें, हांव सगल्यांक फॉरगिव करतलें, म्हज्या बोळान सगळें करतलें, जाल्यार फर्स्ट आमी एक्शन चेंज करूंक वयतलीं आनी म्हणटलीं हांवें तेका बोगशिल्लो पूण तेणें म्हाका जाप पासून केलें ना परतून. हांवें इतलें चर्चीचो वावर केलो, हांवें घरान आयज इतलें कुकींग केलें, क्लिनींग केलें, हांवें म्हज्या भुरग्यांक फीड केलें, पूण म्हाका थँक्यू पासून मेळोंक ना. आतां कितें? grumble, murmur and complain, right? Are we happy? Is there peace? Thank you, Jesus. पूण जेन्ना तूं देवाचें उतर शिकता, पवित्र आत्मो लायक देवाचें उतरूच आमच्या मोनाची नवसोडणी करता आनी तूं म्हणटा आतां जें कितें हांव कोत्ता तें मनशाक न्हू पूण जेजूक. कित्याक हिंगा म्हणटा as though with whatever you do, कितें जावं, cleaning, cooking, in your offices, with your colleagues, or anything, in teaching or in any field, whatever you do, work at it with all your heart, as though you are working for the Lord and not for the people. Thank you, Lord Jesus. So आतां कितें जालें, फर्स्ट तुवें तुजी मायंड रिन्यू केली, अलायन केली विथ द वर्ड ऑफ गॉड. आतां नो मॅटर तुवें इवन त्या मनशाक फॉरगिव केलें, कित्याक आतां तुका कळ्ळें की जेजून तुका कितलें बोगसणें फावो केलें तें. आनी आतां तूं म्हणटा जेजू म्हज्या बोळान न्हू पूण जें तुवें म्हजें रीण फावो माफ केलां, जितलें तुवें म्हाका बोगसणें फावो केलां, तेच ग्रेसान, तेच बोळान हांव त्या मनशाक बोगशितां. Thank you, Lord Jesus. And ही scripture आमकां सांगता, Matthew 12:36, I tell you, on the day of judgment, people will give an account for every careless word they speak. Every careless word. Because life and death is in the power of the words, right? God created this world, this creation with His word.
Thank you, Lord Jesus. Even when we say, I am dying to drink coffee today, if भायर इतली गर्मी हा म्हज्यान सोसूंक जायना म्हाका दिसता हार्ट स्ट्रोक येतले आमी लायफ उलयता डिस्ट्रक्शन उलयता Thank you, Jesus. Destruction. Destruction. And आमी म्हणटा नो हांवें फोकाणान म्हणला but Satan does not take it in फोकाणा तो रावता because he hates us. Thank you, Jesus. Sister, one question on this. Yes, sister. Sister, but you Uttara can Monot and we have a repentance of what we said. We can ask forgiveness and cancel these words, no, what we speak Yes, in the you name of can. Jesus. Yes, you can. Praise God. When you know that आयच्या दिसाक तुका कळ्ळें की तुवें something you have spoken which is contradicting to the word of God, you can nullify that seed, you can cancel that harvest. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You can cancel it. तुवें म्हणूंक जाता जेजू जें कितें म्हज्या तोंडांतल्यान आयज भायर सरलां जें तुज्या उतराक अलायन ना जें हांवें म्हजे वयर उलयलां म्हज्या भुरग्या वयर उलयलां म्हज्या गोडकारा वयर उलयलां म्हज्या घरच्या वयर म्हज्या शेजाऱ्या वयर ओ म्हज्या खूद हेल्था वयर हांव तें कॅन्सल कोत्ता जेजू तुज्या पवित्र नांवान Amen. Amen. थँक यू जीसस थँक यू Thank होली you, स्पिरिट Jesus. थँक यू लॉर्ड सो आयचें अंडरस्टँड जालें थँक यू जीसस आनी आतां जेन्ना जेजू येतलो ही वील कम एज अ लायन ऑफ जुदा कित्याक ऑलरेडी तो एक थँक यू लॉर्ड जीसस I just gave the illustration. Thank you, Lord Jesus. कित्याक हिंगा पळय he came first as a lamb of God. Once and for all ताणें sacrifice दिलो, right? To redeem the world. Christ will come again as a lion tribe of Judah to reign over the world. And time, hour, minute, second, we don't know. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Sister Fiona. I will post that, the prayer, cancelling the negative words. Yes, sister. Thank you. Thank you, Jesus. So आयच्या टिचिंगावर कोणाक कितें शेअर करपाक जाय तुमचें कितें शेअर करपाक जाय तुमी कितें अंडरस्टँड जालें आयचे लायक फर्स्ट हेजे वयर कितें अंडरस्टँडिंग मेळलो कोणू शेअर कोत्ता फर्स्ट आमकां सांगता ही डिसेंडेड इनटू हेल येस येस सिस्टर पॅपी थँक यू जीसस ओके सिस्टर म्हाका एक क्वेश्चन आहा सपोज आतां सिस्टरीन विचारला न्हू आमी कितें एक वायट उतरां म्हणली जाल्यार तोंडांतल्यान ती आमच्यान कॅन्सल करपाक जाता आतां तें हांवें कितें वायट उतर म्हणलां तें हांव कॅन्सल कोत्तां बट इन केस म्हाज्या भुरग्यांनी कितें म्हणलां तेणें म्हणलें दोतोर आय डोंट लूक गूड माय हायट इज नॉट गूड सपोज ती म्हणलें तेंकां बावड्यांक समजणी ना सो ऑन बिहाफ ऑफ देम आय कॅन डू येस ओके थँक यू जीसस यू कॅन डू ओके इवन ओके थँक्यू सिस्टर थँक यू जीसस इवन सिस्टर तुवें तांचो फोटो घेवन स्पिरिच्युअली ले हँड करून जेन्ना ती न्हिदताय तेन्ना पासून तुवें तेंचे हात धरून कॅन्सल करूंक जाता ओके थँक्यू सिस्टर थँक यू जीसस आयज तुमकां कितें शेअर करपाक जाय तुमी कितें अंडरस्टँड जालें ती हे पॉयंटा वयर लायक ही डिसेंडेड इनटू हेल एंड ऑन थर्ड डे ही रोज अगेन आतां तो मेल्ल्या मदें कित्याक देंवलो कित्याक ताणें जिवे आहाय तांकांच न्हू पूण मेल्ल्यांक पासून चान्स दिलो रायट फ्रॉम द टायम ऑफ नोआ Oi, sister. Thank you, Jesus. Maggie, he ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. आणि आता तो right hand बसून तो कितें करता आमच्या पासत intercede करता जशी एक भुरगें आपल्या मायशी येता आनी सांगता म्हजीशी मिस्टेक जाली म्हाका पायन सांगलोलें कोण नाक म्हणून पूण हांवें केलें तूं प्लीज पायक समजयन आनी आतां ती आवय आपल्याच्या घोवाक सांगता त्या भुरग्याच्या पायक सांगता आसूं दी मिस्टेक जाली एक चान्स दी आमी एब्राहमाक पळयलां न्हू कसो तो इलें करून कितले पावटी मागता तो
starting from 50, 45, 40, 30, 20 and 10, right? आणि देव तांकां ताच्या फॅमिलीक सोडटा, रायट? लॉत ताचे बायलेक आनी ताच्या 2 भुरग्यांक. थँक यू लॉर्ड जीसस. Thank you, Jesus. आणि 7th one आमकां सांगता he will come again to judge the living and the dead. So आमी prepare ready जावपाक गरजेचे all the time. We don't know the hour. Thank you Lord Jesus. So next sessionak आमी 8th truth घेया. I believe in the Holy Spirit. Thank you Lord Jesus. कोणाक कितें share करूंक जाय? Thank you Jesus. Okay, Thanksgiving prayer kotta kono? Thank you Jesus. Sister Nancy? Praise God. Thank you. Yeah, Kota sister. Good. Thank you, Thank you Jesus. Jesus. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे पप्पा आजच्या वेळा पासत तुका अर्घ दिता एक क्लासी पासत तुवें आमकां सोंपेपणी हें तूं सगली ट्रूथ आमकां उक्तावे केलेल्या पासत जे भाशेन तूं डिसेंड जालो तुजें उतर तुवें प्रीच केलें आनी जीं कोण बिलीव जालीं तूं तेंचो सोमियान दोनी म्हणून ती सेव जाली म्हणून तेच भाशेन आमी बिलीव कोत्ताय जिजस की आयजूय ह्या संवसारान जे कोणे तुका मानूं ना इवन आमचे ओन फॅमिली मेंबर्स जी कोण अनसेव्ड हाय तेणीय तुका वी बिलीव बाय फेथ लॉर्ड जिजस की तेंच्या जिवितान परफेक्ट लेबरर धाडलो म्हणून आनी तेणीय जाण एकल्यान कित्याक साल्वेशन इज पर्सनल. थँक यू जिजस. आनी जाण एकल्यान तुका आपणाचो सोमी आनी दोनी म्हणून मांडून गेलो म्हणून and our entire family, the whole nation, the whole world is saved, Lord Jesus, because you are the only one, Lord Jesus, our Lord, our God, and our Savior, Lord Jesus. Thank you, Lord, की तूं बापाचे फुड्यान उजव्या हातार बसून तूं इंटरसीड कोत्ता म्हणून आमचे पासत आनी जेन्ना तूं इंटरसीड कोत्ता तूं पयले सदां एवरी थॉट आमची जाणा एवरी थॉट जाण जाल्यार तूं आमची एवरी वरी एवरी कन्सर्न जें कितें आमकां बॉदर कोता तितलेंय तूं जाणा आनी जेन्ना आमी प्रेयींग इन टंग्स कोत्ताय तूं बापा कोडे हें प्रार्थोन व्हरोन पावयता. आनी थँक यू लॉर्ड जिजस की तूं आमकां पळय कितें परफेक्ट हा तेंच तूं आमकां मागोन धाडटा. थँक यू जिजस ह्या पासत एंड वी बिलीव लॉर्ड मार्क 11:24 म्हणटा की वॉट एवर यू हॅव आस्क्ड फॉर इन प्रेयर बिलीव दॅट यू हॅव रिसीव्ड इट एंड इट शॅल बी योर्स. त्या पासत मोगाचे बापा आमी बिलीव कोत्ताय की जें कितें आमी मागलां जें कितें आमी मागोंक नकोय पासून तें देखून तूं आमचे पासत तूं आमच्या आख्ख्या घोराब्या पासत आमच्या भुरग्यां पासत आमचे घोव बायलां पासत जे कोणाच्या तेंच्या सगल्या फॅमिली मेंबरां पासत सगल्यां पासत तूं इंटरसीड कोत्ता म्हणून तेच भाशेन मोगाचे बापा तुका अर्घ दिताय एक क्लासी पासत सिस्टर निकिता तेजे फॅमिली पासत and we give glory to you, Lord Jesus. Oh, everything belongs to you, Lord. कित्याक तुवें तेजी physical body to use केल्या. Nothing of us, Lord Jesus, but everything of yours, O Holy Spirit. Thank you, O Holy Mother. We make this prayer to Abba Father in Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen. Thank you Jesus. Amen, amen, amen. Thank you everyone. Amen. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus.